नमस्कार. ओठार विठ्ठल काळजात विठ्ठल, थरथरीच्या कणाकणात भरला विठ्ठल. एकादशीचा उपास, पक्वानांचा घमघम, मृदंग कासाळ्याच्या तालात, पावसाची सुरेल सरगम. सविस्तांग आषाढी एकादशीची उर्बेभरीत परबी भेटत हांव दीप्ती काकोडकर. गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो. कुवडेरीच्या दूध उत्पादकांक मेळटली आधारभूत किंमत. मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर केले 12,70,00,000 रुपया. 30 जुलै मेरेन दूधकारांक खात्यात जमा जातली रक्कम. सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरांची माहिती. दत्ताच्या देवळात मुर्त्यांची चोरी जावंकूच ना. समितीच्या निर्णयाप्रमाण कौल घेऊनच पोरण्या मुर्त्यांचे केल्ले विसर्जन, सांगतात देवस्थान समितीचे पदाधिकारी. पुलिसांचे कृत्य बेकायदा, न्यायालयात मागतले दाद, दिल्यास शिटकावणी. राजधानी पणजेत वाडला स्पांचो आंकडो. स्पांच्या नावान चलतात नाका जाल्ले धंदे. उत्पन्न परिकरणी आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरांचो आरोप. मालीम जेटी कडेन उडयल्ले डस्टबिनांनी साचला पावसाचे उदक. साचिल्ल्यान डस्टबिन जावन रावल्या जळारां पोसपाच्यो टाकयो. भलायकी खात्यान दिवचे लक्ष, लोकांची मागणी. फाटले वर्सा बेळगांवच्यान विकती घेतल्या 23,000 मेट्रिक टन भाजी घेवपाक सरकारान मोडल्यात 91 कोटी रुपया. फलोत्पादन महामंडळाचो व्यवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसाईची माहिती. आणि विठ्ठलाच्या नामघोषात पुराय गोंयांत भाविकांनी मनयली आषाढी एकादस. साखळे विठ्ठलापूर मुख्यमंत्र्यांनी केलो विठोबाचो अभिषेक. ताळगाव दुर्गावडी विठ्ठलाच्या देवळात भाविकांची गर्दी. आता खबर विस्तारान. गोवा डेअरीच्या दूध उत्पादकांची फाटले 5 महिन्यांची आधारभूत रक्कम दिवपा खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान 12,70,00,000 रुपया मंजूर केल्यात. 30 जुलै मेरेन सगळ्या दूध उत्पादकांच्या खात्यात ही रक्कम जमा जातली, अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरांनी दिली. फोंडे सहकार खात्याच्या स्थापना दिसा निमतान आयोजित केल्ले कार्यावळीत मंत्री उलयताले. दुधाचो सपोर्ट प्राइस आसा पळय न्ही, ते पयशे येवना अजून. पूण माननीय मुख्यमंत्र्यान साधारणशे 15 दिसां पयलीं 12,70,00,000 रुपया सँक्शन केले. पूण मदलो प्रवास जो आसा पळय न्ही, तो प्रवास सामको परतीत जाला. डेरी कडल्यान थंय वचपाक जाय, मागीर सोसायटी कडल्यान शेतकाऱ्या कडेन वचपाक जाय, शेतकाऱ्यांनी सही करून दिवपाक जाय, ते सही केल्ले मागीर परत एनिमल हजबंड्रीक वचपाक जाय, एनिमल हजबंड्रीक मागीर तुगेले हाका एकाउंट्सां वचपाक जाय. खुबसो प्रवास. म्हणजे पणजे वतलो जायत पयलीं फातर्पे वचपाचें, फातर्पेच्यान मागीर मडगांव येवपाचें, मडगांवच्यान वास्को वचपाचें आनी वास्कोच्यान मागीर पणजे वचपाचें. असो थोडोसो एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसेस. पूण एक गॅरंटी दिता, हे 12,70,00,000 जे आसा की आमच्या सीएमान माननीय मुख्यमंत्र्यान जे पास केल्यात, ते जुलैच्या 30 तारखेपर्यंत तुमच्या अकाउंट्साचेर येतले. राजधानी पणजेत स्पांचो आंकडो बरोच वाडला. स्पा हे नांवा खातीर आसा. स्पांच्या नांवान नाका जाल्ले धंदे चलतात, असो आरोप उत्पन्न परिकर आनी आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकर हांणी केला. पळयात पुरे बातमी. राजधानी पणजेत स्पा वाढल्यात. पणजेच्या कोनशांनी स्पा आसात. मध्यान राती ह्या स्पांनी नाका जाल्ले धंदे चलतात. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार एक मनीस ह्या स्पा कडल्यान हप्ते वसूल करता, असो गंभीर आरोप उत्पलान केला. पळयत थंय स्पा दिश्टी पडटात. ताका लागून सरकारान ह्या स्पाचेर नियंत्रण दवरपाक जाय म्हूण उत्पल मागता. महानगरपालिकेक पणजे ही स्पा सिटी करपाची आसा काय कितें म्हूण उत्पल विचारता. आयकात ताचें म्हणणें. हांव फाटीं एका इंटरव्यूवान हेंच उलयलेलो. ते 18 जून रस्त्यार बी गेल्यार टर्न जाता ते स्पा दिसता. आनी ते रातचे आफ्टर रॅप म्हणजे कितें कशें जालां आनी कितें अलावड केलां आय डोंट नो. काय अशीच पॉलिसी जाल्या की 100 स्पा भरतले पणजे. आनी थंय खूब इलिसीट एक्टिविटी जाता लेट नायट. हेंय लक्षांत येयलां. आनी एकटो मनीस हफ्ते घेवपाक जाय. सो हाचेर एक सरकारान क्लियर करूंक जाय की कितें पॉलिसी म्हणजे म्युनिसिपालिटी तांकां लायसन्सां दिता कितें चल्लां. कितले आमकां दितले कबड्डी मेळत ते पळयता थंय स्पा दिसता. आनी ते इलिसीट एक्टिविटीचो अड्डो तो. रातचे इफ यू गो लेट नायट सगळें कितें चलता. सो दीस इज अ सिरियस इशू. पणजे कितें हातूंत असलोच बिजनेस हाडपाक सोदता काय कितें. कित्याक सकाळचे बिजनेस आसा तांकां तुमी पे पार्किंग घालून काबार केल्या. कोणीय मातशी गाडी रावयतलो जाल्यार पे पार्किंग करचें पडटा म्हणून ते अवॉयड कमींग टू पणजे. भायल्या भायर वता थंय पे पार्किंग ना, थंय भायर काडून थंय वचून गेले करता. पणजे नेऊन गाडी पार्क करप, इवन अर्द वरा खातीर पे करचें पडटा म्हणून ते अवॉयड. असले धंदे आतां येवपाक. सो पयलीं असले आमकां बार्देजान दिसताले ते खंय तरी कंट्रोल येवपाक जाय.
आय डोंट नो वॉट इज CCP डुईंग, वॉट इज मेयर डुईंग. काय मेयराचे असले धंदे हाडप इज अ पॉलिसी, आय डोंट नो. पणजेत आयज पळयतलो जाल्यार 20 ते 25 स्पा जाल्यात. शिंदळकी वेवसाय खुलेआम सुरू आसा. तशेंच तांकां हप्ते पावपाक जाय तांकां ते पावतात असो आरोप आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान केला. हप्ते पावनात ना जाल्यार इतल्या स्पांक परवाने दिवंक ना म्हूण तांणी सांगचें अशें पालेकाराचें म्हणणें. आनी ती परिस्थिती आमी पणजे आनी क्रायम ब्रांचा भितरूय पळयल्या. कारण आज पणजेन नियरली 20 ते 25 नवे स्पा जाल्या. 20 ते 25 स्पा जाल्या दिसना. खंय वच तूं स्पा, हे स्पा हेल्थाची परमिशन आसा, जे क्रायम ब्रांचाचे पुलीस आसा तांकां हे दिसता काय ना काय तांच्या अंडर जाता. इट इज सरप्रायझिंग दॅट द ओल्डेस्ट स्पा हॅव क्लोज डावन बट सम VIPs have open spas. So why this is happening? Why this is only promoting culture where जे आमकां माहिती मेळ्ळ्या प्रमाणे प्रॉस्टिट्यूशन खुलेआम चल्ला आनी जे हप्ते वचपाचे जे डिपार्टमेंटाक आसा ते वता म्हणून हांचेर कारवाई जायना. अदरवायज पुलीस कुड्डे आनी बेड्डे न्ही सगळें दिसता न्ही समोर आमकां दिसता जाल्यार नंबर ऑफ स्पास is directly proportionate to the amount of bribe that is going to the departments. I am making this clear cut statement. नाल्यार तांणी सांगचे की इतल्या स्पांचे परमिशन आमी दिला आनी हे इतले स्पा पणजेन आसा म्हणून फाल्यां मेजून दाखय. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर गौरीश गांवकर. मालीम जेटी वाठारात फुटिल्ले कोयऱ्याचे डस्टबीन उडयल्यात. पावसाच्या उदकाक लागून डस्टबीन भरल्यात. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार हे डस्टबीन जळारां पोसपाच्यो टांक्यो जावन रावल्यात. ह्या प्रकारा कडेन कोणेच लक्ष ना. ताका लागून डेंग्यू, मलेरिया सारकिली साथीची दुयेंसां पातळपाचो भंय पडला. मालीम जेटी कुशीक आशिल्ल्या गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या जाग्यात फुटिल्ली डस्टबिनां रास मारून दवरल्यात. पावसाक लागून ह्या डस्टबिनांनी उदक सांचून रावला. सांचून राविल्ल्या उदकाक लागून डस्टबिनांनी जळारां पोसल्यात. ताका लागून डेंग्यू, मलेरिया सारकिल्ली साथीची दुयेंसां पातळपाचो भंय पडला. ह्या प्रकारा कडेन लक्ष दिवन भलायकी खात्यान योग्य ती उपाय येवजण करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. आम्ही सध्या आसा ते म्हटल्यार मालीम जेटी हांगासर आनी म्हाजे फाटल्यान जर तुमी पळयले जाल्यार तुमकां कळत आसतलें की हे जे कंटेनर हांगासर हाडून उडयल्यात ते म्हटल्यार ही जी एरिया आसा म्हणजे हो जो जागो आसा तो टुरिजम डिपार्टमेंटाचो जागो आसा. आणि ही सगळी जी म्हणजे डस्टबिनां जी आसा मोडकी तोडकी डस्टबिनां ही टुरिजम डिपार्टमेंट हाडून हांगासर दवरता. आणि सध्या जर आमी पळयले जाल्यार हे टुरिजम डिपार्टमेंटाचे तुमी पळोवपाक शकता सगळी कंटेनरां हांगासर हाडून उडयल्या. मोडलेली जी कंटेनरां आसता ती म्हणजे बीच लायनींग आसतली किंवा टुरिजम डिपार्टमेंटाची जी हॉटेल्स आसतली तांचे भायर दवरलेली जी डस्टबिनां आसतली ती सगळी डस्टबिन्स हाडटात आनी हांगा उडयता. सध्या जर तुम्ही पळयले हांगासर जाल्यार हे तुम्ही पळोवपाक शकता हांगासर कशा तरेन हातून उदक जे आसा ते साचला. आणि हांगासर जर पळयले जाल्यार सध्या मॉस्किटो ब्रिडींग जे आतां चालू आसा आनी तुमी पळयले जाल्यार हांगासर उबे सुद्दां रावपाक जायना कारण म्हटल्यार सारके मॉस्किटो हांगासर आमकां जर पळयले जाल्यार आतां सध्या दाड्डा काडून दवरल्या. आनी तुमी पळयले थोडी जी डस्टबीन आमकां हांगासर दिसतात ती खंय तरी अशी आडवी घालून दवरल्या आनी थोडी परती करून दवरल्या. आमी जर पळयले जाल्यार परती सुद्दां डस्टबीनची करून दवरल्या तातूंत सुद्दां उदक साचलेलें आसा आनी तातूंत खंय तरी जराळी सारके भोंवतात. हांगासर 5 मिनटां न्हू 1 मिनिट सुद्दां रावपाक जायना. आनी म्हाजे फुडल्यानच जर तुमी पळयले जाल्यार हांगासर जायती आमकां घरां सुद्दां दिश्टी पडटा. ही तुमी पळोवपाक शकता हांगासर घरां आसा लोकांची शॉपां आसा आनी हाचेच मुखार लोकां हांगासर रावतात आनी ताचेच मुखार खंय तरी ही डस्टबिनां हाडून उडयलेली आसा. टुरिजम डिपार्टमेंट ही जी डस्टबीन आसा ती हांगासर हाडून उडयता. पूण लोकांचो खंय तरी विचार करपाक जाय कारण म्हटल्यार सध्या पावस सुरू आसा आनी जस्ट आतांच सुरू जाला पावस. लोकांच्या म्हणणे प्रमाणे ही मे म्हयन्यान हाडून हांगासर उडयलेली आसा आनी ताचेर कोणाचोच लक्ष ना अशें हांगासरले लोक जे आसात ते उलयतात. गोमंतक TV खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. फाटल्या वर्सा 1300 गोंयच्या शेतकारांकडल्यान 1700 मेट्रीक टन भाजी फलोत्पादन महामंडळान विकत घेतल्या. सरकारान ह्या शेतकाऱ्यांक 6.5 कोटी रुपया दिल्यात जाल्यार बेळगांव 23,000 मेट्रीक टन भाजी विकती घेतली. ते खातीर सरकाराक वट्ट 91 कोटी रुपया खर्च आयिल्ल्याची माहिती फलोत्पादन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसाई हांणी दिली. गोंय आता भाजयेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण जायत चल्ला. 2019 ते 25 वर्सां ह्या काळात भाजयेच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ जाल्या. दर वर्सा जून आणि जुलय महिन्यात गोंयात भाजयेचें उत्पादन कमी आसता. ताका लागून बेळगांवच्यान भाजी विकत घेवची पडटा.
फाटल्या वर्सा बेळगांवच्यान 23,000 मेट्रीक टन भाजी विकत घेतली. ते खातीर सरकाराक वट्ट 91 कोटी रुपया खर्च आयलो म्हूण फलोत्पादन महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसायान माहिती दिली. शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन सरकार दिल्ल्या कारणान आमची भाजी ही वाडत आसा. आनीक गेल्या वर्साक आमी लोकल भाजी 1,700 मेट्रीक टन घेतली आनी 1,300 लोकांक ती दिली आमकां. आनीक सादारण 6.5 कोटी आमी सरकारा मार्फत शेतकऱ्यां पर्यंत पावयले. आमी डायरेक्ट ऑनलायन ट्रान्सफर करतात 20 ते 25 दीस भितर, एकदां तेजी कमी बी 15 दीस भितर सुद्दां तांकां पयशे पावतात. सो शेतकऱ्यांक कसलोच त्रास जायना. आनी आमी 19-20 ते आज 25 म्हणल्यार जे फिगर पळयतात तातूंत सतत वाड जाल्ली आसा भाजी. आनी ऑनरेबल सीएमाचो जो प्रोग्राम आसा स्वयंपूर्ण गोवा, हातूंत हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन खूब नेटान काम करता. आनी आमी सादारण 8 आयटम कॅबेज तुगेली ग्रीन चिली, भेंडी, चिटकी अशी 8 आयटम आमी बेळगांवसान हाडनात प्रोडक्शन जाता तेन्ना. ओन्ली आमी जून जुलय ह्या 2 म्हयन्यांक आमकां मातशी कमी भाजी येता लोकल. आमी एकंदरीत ही जी भाजी घेतला ती सगळी आमच्या शेतकऱ्यांनी, यूथ शेतकऱ्यांनी केल्ली आसा. तशीच आमी 24-25 वर्साक बेळगांवसान 23,000 मेट्रीक टन भाजी हाडली आनी ती सादारण 91 कोटीची आसा. फलोत्पादन महामंडळाची पुराय गोंयांत 1200 स्टॉलां आसात. मात वेगवेगळ्या कारणांक लागून दर वर्सा 15 ते 20 स्टॉलां बंद पडटात. जाल्यार 150 स्टॉलां पयशे भरूंक नाशिल्ल्यान तात्पुरती बंद केल्यात. 2025 वर्सा एप्रील ते जून म्हयन्या मेरेन गोंयच्या शेतकारांकडल्यान 600 मेट्रीक टन भाजी विकत घेतल्या. तातूंत काकडी, भेणे, चिटकी, कोकण दुदी, वांयगे आनी हरव्यो मिरसांग्यो ह्या भाजयांचो आस्पाव आसा. हे खातीर सरकाराक वट्ट 2 कोटी 71 लाख रुपया खर्च आयला. जाल्यार बेळगांवच्यान 5,024 मेट्रीक टन भाजी घेतिल्ल्यान सरकाराक 15 कोटी रुपया खर्च आयला म्हूण फलोत्पादन महामंडळाचो वेवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसायान माहिती दिली. आमचे 1,200 स्टॉल आसात ऑल ओव्हर गोवा. हातूंत लेडीज जवळ जवळ 45% लेडीज आसात. आनी एक पाटी लेडीज लग्न जातात, ती दुसरी गांवांक वतात आनी तेन्नाय ती रिक्वेस्ट करतात की आतां आपल्या तागे भाव ऑलरेडी सर्विसी आसता किंवा तांकां त्या इंट्रस्ट आसना भाजी धंदो करपाचो, अशें हातूंत ती रिक्वेस्ट करून बंद करतात. एक वेळार कितें जाता की आमी ओवरडू उरता, म्हणल्यार भाजी आमकां पयशे दिवपाचे उरता ते, अशें तेन्ना आमी तांकां नोटीस काडून तांकां भाजी बंद करतात आनी पयशे भरतकीर परत चालू करतात. अशें खूब कारणां खातीर अशें जाते. हय सर, कितली सध्या आसा आमची 1,200 चालू आसात आनी सादारण 150 ऑन होल्ड आसात. ऑन होल्ड म्हळ्यार कितें की टेम्पररी बंद आसा ती. सो ती आज तांकां पयशे भरले तर आमी तांकां चालू करतले. सादारण वर्साक 15 ते 20 बंद जातात. ह्या कारण पळय तुमकां सांगली त्या कारणान विविध कारणां खातीर ती बंद जातात. ओके. पूण तेज्या पेक्षा चड चालूय जाता. एप्रील ते जून पर्यंत आमी लोकल भाजी ही 600 टन घेतला आनी ताजो इन रुपीज 2 कोटी 71 लाख म्हळ्यार सादारण 2.5 कोटीची भाजी आमी लोकल फार्मरा कडच्यान घेतला आनी बेळगांवच्यान आमी 5,024 टन हाडला आनी ताचो व्हॅल्यू जवळ जवळ 15 कोटी जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आशवेकार. ज्ञानोबा तुकाराम असं विठ्ठल नामाचं गजर आणि भक्तिमय वातावरण गोंयभरच्या विंगड वाठारांतल्या विठ्ठल मंदिरांनी आषाढी एकादश व्हडा उमेदीन मनयली. भाविकांनी सकाळच्यान देवळांनी वचून विठुरायाचो अभिषेक केलो. एकादशी निमतान गोंयभर पावसान लेगीत बरोच नेट धरला. ताका लागून वातावरण प्रसन्न आणि भक्तिमय जाला. साखळे विठ्ठलापूर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आपल्या घरकांनी सयत विठ्ठलाचे दर्शन घेतले आणि अभिषेक केलो. मंत्री विश्वजीत राणेन लेगीत विठ्ठलाचे दर्शन घेऊन अभिषेक केलो. तळगाव दुर्गावडी विठ्ठलाच्या देवळात भाविकांनी सकाळच्यान विठोबाची पूजा आणि अभिषेक केलो. जाल्यार पुराय दिसभर एकादशी निमतान वेगवेगळ्या धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केल्ले आसा. आषाढी एकादशीक पुराय गोंयभर पावसान बरोच नेट धरला. सबंद मळबाक सावळे विठुरायाचो रंग फाकला आणि मांडवी न्हंयक चंद्रभागेचे स्वरूप आयला. विठू माऊलीच्या नामघोषात सबंद वातावरण भक्तिमय जाल्ले आसा.
त्याच ती पंढरपूर गुणवंत जाणा जावपी आमचे साखळेचे विठ्ठल रखुमाईचें मंदीर हे गोंयांत तितकेच फेमस आसा आनी त्या निमित्तान गोंयभरांतले लोक हे आषाढी एकादशी निमित्तान जे पंढरपूर वचूंक शकना ते साखळेंतले हांगासर येता. खूब खोस भोगता की ज्या पद्दतीन पायी वारी पंढरपुराक वता त्याच पद्दतीच्यो साखळे आनी पुराय परिसरांतले लोक पायी वारी घेवन विठ्ठलाच्या दर्शना खातीर आमच्या विठ्ठलापुराच्या ह्या मंदिरात येतात. आज आषाढी एकादशीचो हांव समेस्त गोंयकारांक आनी पुराय देशवासियांक हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. विठ्ठल भक्तीच्या आमी पळयता की दिसान दीस मोठ्या प्रमाणात आनीकूय भक्तांची वाड जायत आसा. संस्कृतीचें जतन करपी ही आषाढी एकादशी बरोबर मनापासून हांव खूब अभिनंदन करता. आनी त्याच बरोबर आमच्या हांगासर ह्या विठ्ठल रखुमाई मंदिराच्या पुराय मॅनेजमेंट हांची खूब बरी वेवस्था ह्या फावटी केल्या त्या खातीर तांचेय बी खूब खूब अभिनंदन. परत एकदा आषाढी एकादशीच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. सुमार 4 कोटी रुपया मोडून विकती घेतिल्ली सोलर फेरीबोट अजूनय वापराविणे तशीच पडून आसा. पूण आतां ही फेरीबोट वापरात येतली. विजय मरायन शिपबिल्डिंग कंपनीन ही फेरी एका वर्साच्या कंत्राटाचेर घेतली अशी माहिती न्हंय येरादारी खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान दिल्या. फाटले कितलेशेच म्हयने वापराविणे पडून आशिल्ली सोलर फेरीबोट आतां वापरात येतली. न्हंय येरादारी खात्यान ही बोट एका वर्साच्या लिजार दिल्या. विजय मरायन शिपबिल्डिंग कंपनीन सगळ्यात चड बोली लावन ही सोलर फेरीबोट एका वर्सा खातीर घेतल्या. आमकां 1 लाखा मेरेन बोली अपेक्षीत आशिल्ली पूण तांणी 1.5 लाखांची बोली लायली. आतां एका वर्सा मेरेन ही सोलर फेरीबोट विजय मरायन कंपनीच्या ताब्यात उरतली. आतां ते कशे पद्दतीन हे फेरीबोटीचो वापर करतात हो तांचो विशय. महत्वाची गजाल म्हळ्यार ज्या उद्देशा खातीर ही सोलर फेरीबोट बांदून घेतिल्ली ताचे खातीर तिचो वापरूच जालो ना आनी सद्याक ही फेरीबोट वापराविणे तशीच पडून आसा. ताका लागून जे कंपनीन ही फेरीबोट बांदिल्ली तांकां सुमार 60 लाख रुपया दिवकूच नाशिल्ल्याचे न्हंय येरादारी मंत्री सुभाषाचे म्हणणे. सोलर फेरी ही हायब्रीड फेरी आमी खूब कडेन फिरोवन पळयली की ताजे पॅसेंजरां खातीर दवरली, पॅसेंजर जायना जाले परत ती परत तातूंत भितर रिपेराक येवपाक लागली. ह्या सगळ्या कारणां खातीर आमी कितें केलां आतां की ताचो टेंडर काडपाचो आनी ती चलोवपाक दिवपाची. सो गव्हर्मेंट वील नॉट रन इट आनीक ती प्रायवेट पार्टीज कोणी रन दितले आमी ताजे हायर करतले. सो आमी ताजो टेंडर काडलो की हायरिंगाक ती कोणी वापरपाची आनी आमकां पयशे दिवपाचे. सो ह्या फावटीक ती विजय मरायन म्हणटा ते जे शिप बिल्डींग आसा ते तांकां ते दे आर द हायेस्ट बिडर. हायेस्ट बिडर म्हणल्यार आमी मिनिमम बेज प्रायस दवरिल्लो 1 लाख, तांणी 1.5 लाख घाल्लो आसा आनी ती तांकां वतली. सो सोलर फेरीज वील बी पूट टू यूज. सो ते टुरिजमाक वापरता कशें वापरता खबर ना म्हाका कित्या खातीर घेतलं ती. ना प्रॉफीट बिलकूल ना. ते आमी तेजे फायनल बिलूय हें केलें नाशिल्लें कारण ती ऑपरेशन्स जाले. हांव मिनिस्टर जाले नंतर इमिडिएटली म्हजे कडेन आयली पूण ती पयली बांदप दुसऱ्यान केल्ली. सो वेन वी रियलायज दॅट इट इज नॉट एट फूल हें तुगेलें परफॉर्मन्स तशें ना म्हणटकच ताजे ते एक बॅलन्स आमी दवरिल्ले. 60 लाख ताका पेमेंट करपाचो आशिल्लो तो आमी केलो ना बिकॉज दॅट वेसल वॉज नॉट ऑफ दॅट कॅलिबर अशें दिसलें म्हाका. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर. साखळीच्या दत्ताच्या देवळात मुर्त्यांची चोरी जावंकूच ना. समितीच्या निर्णयाप्रमाण कौल घेऊनच पोरण्या मुर्त्यांचे विसर्जन केल्ल्याचे देवस्थान समितीचे पदाधिकारी सांगतात. पूण ह्या प्रकरणात चोरयेचे स्वरूप दिवन दिवचल मामलेदार आणि पोलिसांनी अधिकारांचो गैरवापर केलो. ह्या प्रकरणाचेर न्यायालयात दाद मागतले अशी शिटकावणी देवस्थान समितीन दिली. ह्या देवस्थानात चोरी जावना. आमकां 3 मुर्त्यो आमी नारव्या तीर्थार व्हरून इमर्स केल्या. त्यो करपाक फाटसून अशी परिस्थिती जाली जेन्ना आमी कमिटीक उबे रावले आनी देवाक प्रसाद घेतलो. प्रसादाचेर आमकां देवान थोडे दोश दाखयले. देवळान दोश आसा आनी ते दोश कितें ते तुमचें कमिटीचें इलेक्शन जालें की आपले कडेन आमकां सांगलें. त्या प्रमाणे आमी कामाक्षी वचून प्रसाद घेतलो. कामाक्षी प्रसादाचेर सांगले थोड्या मुर्तींनी दोश आसा. त्यो मुर्ती एक मुर्तीचो प्रसाद लायले उपरांत 3 मुर्तींनी दोश दाखयले. ज्यो मुर्ती उत्तर पुजा जावन अश्यो पडलेल्यो पंचाक फातराच्यो मुर्ती पंचधातू बी अशें कांय ना. आनी कामाक्षीचो शब्द घेवन 3 उडे म्हूण सांगले उपरांत आमी देवळान आयले. आमची कमिटी आशिल्ली सगळी. आमी दत्त महाराजाक भटजी कडसून सांगणे करून नाल दवरून सांगणे केले आनी त्यो मुर्ती नारव्यार व्हरून तीर्थाक विसर्जन केलें. कॉमन नॉलेज थेफ्ट म्हणटा न्ही दुसऱ्याची वस्त जर आपणे व्हेली ती थेफ्ट जाता इंडियन पिनल कोडाक.
हांगा देवळाचे महाजन हे देवळाचे ओनर एज पर महाजनिया एक्ट. महाजनांचो आमी प्रतिनिधी, आमी आमचे वस्तू कशी चोरी करूंक शकता? आणि त्यो जर उदकान सोडल्यो ताजे पासून मॉनिटरी बेनिफीट ना जाल्यार चोरी ही जायत ना. पूण पुलिसांक इतलेंय कळना ही चोरी आसा काय ना, तांणी चौकशी केली ना. आनी फुकटची म्हाका दिसता एक कसरी षडयंत्र जे इन्वॉल्व करपाचें काम जालां. आमचे घरचेच वेदी हांगाचें इन्फॉर्मेशन लीक करता आनी म्हजें स्ट्रॉंगली एलिगेशन आहा की पयलींच्या कमिटींतले मेंबरूय हातूंत इन्वॉल्व आसा ह्या कॉन्स्पिरसीन. आनी हांव स्ट्रॉंग एलिगेशन करता तांचेर. कारण फाटल्या इलेक्शना पासून हो इश्यू सुरू जाला आनी फाटल्या फेब्रुवारीन जेन्ना इलेक्शन जालें पळय ते मिनिट्स पासून मॉनिपुलेट जाल्ले, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. इलेक्शन जाल्लें बाय रेजिंग ऑफ हँड्स. इलेक्शन जालें फॉर द फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ दत्तावडी संस्थान. केन्ना जावंक नाशिल्लें. आनी तेंय बी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली हें दत्तावडी संस्थान अशें रमजानाक बऱ्या भशेन जावचें म्हणून. पण तांच्यांनी फोर्सफुली इलेक्शन केलें आनी सगळे पॅनल तांचे पडले आनी थंयच्यान कॉन्स्पिरसी सुरू जाल्या. आनी मिनिट्स मॅनिपुलेट करून तांणी सांगलां इलेक्शन इज युनेनिमसली हेल्ड म्हणून, विच इज टोटली रॉंग. आनी आमी जनरल बॉडीन तो विशय काडटले मागीर. पूण दीस इज फॉल्स स्टेटमेंट ऑन पेपर बाय द सेक्रेटरी सेक्रेटरी. म्हणजे ही एक अशें केलां म्हणजे फाटल्या 3 वर्सांक कितें मॅनिपुलेशनां केल्ली आसतली तें हांव नकळो तुमकां सांगूं. म्हणजे म्हजें एलिगेशन आहा की फाटल्या कम्युनिटीच्या हातून भेदी आसतले म्हणून. म्हाका हातूंत अजबरदस्त गोश्ट दिसता की मामलेदाराक कसलो पावर दिला आनी कोणें पावर दिला डायरेक्शन दिवपाक पुलिसाक की हाजेर BNSचेर ऑफेन्स रजिस्टर कर म्हणून. मामलेदार एक क्वाझी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी. मामलेदार हॅज गॉन अँड हॅज मिसयूज हिज पावर. मामलेदाराक कसलोच पावर ना की डायरेक्शन पुलिसाक दिवपाक. जेन्ना म्हाका शर्मदाचो फोन आयलो, सर म्हणपाक लागलो अरेस्ट जाल्या. हांवें म्हणलें अरेस्ट कसो जाला? मामलेदारान डायरेक्शन दिलां म्हणपाक लागलो तांकां अरेस्ट. म्हाका कॉमीक दिसली. म्हाका सद्याक जोक दिसलो की मामलेदारान सांगून पुलिसान अरेस्ट केला. म्हणजे आमी सगळी फूल जाय जाल्यार आमकां त्या दिसा इमिडिएटली हायकोर्टान वचूंक जातालें बिकॉज दोगांची लिबर्टी वॉज एट स्टेक. बिकॉज मामलेदारान जो पावर जो यूज केला और मिसयूज केला हाजी गोष्ट वी वील गिव अ थरो we will file a thorough legal representation before the competent authority, chief secretary, district collector North Goa and the competent authorities. We will file and we will exercise all our remedies. लोलये आणि पैंगीण गांवच्या पठाराचेर येवपी इको टुरिझम प्रकल्प, IIT, उद्देगीक वसणूक आणि फिल्म सिटी प्रकल्प आमकां नाका. ह्या प्रकल्पांक आमदारांनी तेंको दिवचो न्ही. आमदार फाटीं सन्ना जाल्यार ह्या प्रकल्पा आड कायदेशीर लढो दितले अशी शिटकावणी लोलये आणि पैंगीणच्या लोकांनी दिल्या. लोलये आणि पैंगीण गांवच्या पठाराचेर येवपी इको टुरिझम प्रकल्प, IIT, उद्देगीक वसणूक आणि फिल्म सिटी सारकिले प्रकल्प आमकां नाका. हे दोन्ही गांवचे अस्तित्व ह्या पठारा खातीर तिगून उरलां. ह्या पठाराचे हे प्रकल्प आयले जाल्यार सैमाचेर हावळ येतली आनी आमच्या गांवचे अस्तित्व धोक्यात येतले अशें थळावे लोक सांगतात. लोलये आनी पैंगीण कम्युनिटीन हे प्रकल्प हाडपा खातीर हालचाली सुरू केल्यात. जवळजवळ 10 वर्सां ह्या पंचायतीक आमी येले हे केल्ले आसा. हांव एक लास्ट IIT टायमार जे गोश्टी जाल्ल्यो आनी थोडी गोश्टी हांव एक थोडक्यात तुमकां सांगता. हांवें ज्या लास्ट IIT टायमार सांगिल्लें की लोलये टू पळेल ह्या एरियेक जवळ जवळ आमगेली बीच जी एरिया आसा म्हणजे ती कोस्टल एरिया ती ऑलमोस्ट घेतली आहा म्हळ्यार प्रायवेट प्रॉपर्टीन. ती हांव तुमकां एक्सप्लेन करता. वाटोऱ्यां जवळ जवळ 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर आहा. मागीर शेंद्र्यां जवळ जवळ 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर आहा. कुपां जवळ जवळ 3.5 लाख स्क्वेअर मिटर आहा. तांची 13 लाख ही ऑलमोस्ट आमगेली प्रायवेट प्रॉपर्टीन घेतली आहा. विकला ऑलमोस्ट. मागीर आमी आतां फक्त आमी कितें करता हो रिजर्व आमचे खातीर हो फ्लॅट आमी टोटल जो कितलो थोडोसो आमचे खातीर राखीव आहा तो आमी हो एक आमी आमचे खातीर दवरपाक सोदता. तातूंत तुमगे रेल्वे येतलें, डबल ट्रॅकिंग येतलें, तुगेले 6 लेन हायवे येतले. मागीर हें सगळें करपाक गेले जाल्यार आमकां थंय गांवच्या लोकां खातीर कांय उरपाना. म्हण आमगेले जेन्ना 2016 ग्रामसभा जाल्ली तेन्ना आमी एनिमसली ऑल ओवर तुगेले सगळे लोकांनी तेंगे फक्त कम्युनिटीचा एक 50-100 लोक हाडटा आनी ते ऑफर करतात. ऑलमोस्ट 90% लोक ताका ऑफर करून आमी एक थोडी रेजोल्युशन घेतली आनी ती रेजोल्युशन आयज पर्यंत आसा. अजून पर्यंत तेजी आमची चालू आसा. म्हळ्यार अजून पर्यंत तेमी चॅलेंज केली ती अजून पर्यंत तेंकां बायंडेड जालना. म्हळ्यार अजून पर्यंत ती आमी डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायती झगडटात. मागीर इतली आसतना
ते लोकांक बायपास करून हे थोडे प्रोजेक्ट हाडून हाडटा मागीर तेजेर हो गांवच्या लोकांक मागीर अपील आहा सगळे गांवच्या लोकां खातीर मॅसिव सारकी लँड आमची सेल जावपाची कोमुनिटीची पयलीं कोमुनिटीची आनी दोले कोमुनिटीची एक सडन चालू आसा हितून कोण इन्वॉल्व आसा ते आमी विचारांक आमकां जशें प्रूफ मेळटा जशें कोण तितून कोणाक भागीदारी आसा ते थोडे लोक आसात ते आमकां खबर आसा पूण जेन्ना प्रूफ मेळटा तेन्ना आमी परत तुमकां सांगतले आमचे कडेन आज प्रपोजल आयला की कुयटी पठाराचेर रोड जो आज पळय मागतात ताचेर आमचो आक्षेप आसा आनी हो आक्षेप आमचो सदांच आसतलो कारण प्लॅटोच जर ना जाले जाल्यार फाल्यां मे म्हयन्यात आमी उदक खंयचे पिवप हो मोठो प्रश्न आमचे मदीं आज उप्रासता कारण जे पावसाचे पळय जे उदक येता ते जर डोंगर आमी काबार केले प्लॅटो जर आमी काबार केले जाल्यार फाल्यां ते साचतले खंय कारण आज जे पळय उदक थंय साचता तेच उदक सकयल आमकां मेळटा आनी तातूंतल्यान आमच्या उदकाचो हो जो प्रश्न आसा ताजो सुटावो जाता तेन्ना हो जो रोड जो पठाराचेर पळय मागता तो कायद्यानुसार परमिसिबल ना हाजेर आमी पंचायतीन रेजोल्युशनाय घातल्या पयलीं पंचायतीन ग्रामसभेक आनी हो आमी केन्नाच जावपाक दिवपाना गोमंतक टीव्ही खातीर गौरंग प्रभू मळकर्णीकार गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.